तुमकां समेस्तांक म्हजो प्रणाम. कोंकणी बायबल क्विजाक स्वागत. आयच्या ह्या व्हिडिओंत नव्या सल्ल्याक संबंद जाल्लीं 12 सवालां आसात. तर आतां चड गळाय करनासतना हो व्हिडिओ सुरू करया. पयलें सवाल. पेद्रूचें पयलेंचें नांव कितें? ए. खडाप, बी. आंद्रे, सी. सिमाओ, डी. फिलिप. सारकी जाप ऑप्शन सी. सिमाओ. मार्का प्रमाणे सुवार्ता 3रो अध्याय 16वी वळो. सिमाओ जाका ताणें पेद्रू म्हणून नांव दिलें. दुसरें सवाल. साबाताचो धनी कोण? ए. देव, बी. मनशापूत, सी. आदाम, डी. मनीस. सारकी जाप ऑप्शन बी. मनशापूत. मार्का प्रमाणे सुवार्ता 2रो अध्याय 28वी वळो. देखून मनशापूत साबाताचो धनी. तिसरें सवाल. खंयच्या पातकाक केदींस बोगसाणें आसचें ना म्हणून जेजून सांगलां? ए. खुनी, बी. दुबाव, सी. चोरी करची, डी. पवित्रात्म्याची निंदा करची. सारकी जाप ऑप्शन डी. पवित्रात्म्याची निंदा करची. मार्का प्रमाणे सुवार्ता 3रो अध्याय 29 वळ. पूण जो कोण पवित्रात्म्याच्या विरोध निंदा उसारता ताका केदींच बोगसाणें मेळचें ना. चवथें सवाल. कुरड्याक कुरडो वाट वरीत जाल्यार कितें घडटलें म्हणून जेजून सांगलां? ए. तांकां वाट कळटली, बी. दोगी फोंडांत पडटले, सी. शाबीतायेन पावतले, डी. कितेंच घडचें ना. सारकी जाप ऑप्शन बी. दोगी फोंडांत पडटले. मातेवाचो वांजेल 15वो अध्याय 14वी वळ. कुरडो कुरड्याक वाट वरीत जाल्यार दोगी पडटात फोंडांत. 5वें सवाल. ओंप्याच्या ओपारींत कोण कडपार पडिल्ल्या बिया बरी जावन आसात? ए. ग्रेस्त मनीस, बी. अनबावडती लोक, सी. देवाचें उतार संतोशान घेवचे, डी. प्रसंगदार. सारकी जाप ऑप्शन सी. देवाचें उतार संतोशान घेवचे. मार्काचो वांजेल 4थो अध्याय 16वी वळ. तशेंच कडपी सुवातेर पडलेल्या बिया बरी जावन आसात ते हे. देवाचे उतार आयकताच ते संतोशान घेतात ते. 6वें सवाल. मालाकीच्या ग्रंथ प्रमाणे देव आपणा विशयांत उलोवन कितें म्हणटा? ए. हांव सगळ्यांनी आसां, बी. हांव सगळें जाणां, सी. हांव बदलना, डी. हांव रचणार. सारकी जाप ऑप्शन सी. हांव बदलना. मालाकी 3रो अध्याय 6वी वळ. हांव सर्वेस्वर बदलना, देखून जाकोबाच्या भुरग्यांनो तुमचो नास जावंक ना. 7वें सवाल. जेजून काना शारांत उदक आसलें वायन करच्याक कितली मांडी उदक भरलें? ए. 4, बी. 2, सी. 5, डी. 6. सारकी जाप ऑप्शन डी. 6. जुआंव प्रमाणे सुवार्ता 2रो अध्याय 6वी वळ. जुदेवांच्या सुद्दाचाराच्या दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कळशे सोमचेत आसले फातरांचे 6 मांडे थंय दवरले. 8वें सवाल. जुआंवच्या वांजेलांत 15व्या अध्यायांत जेजू आपूण कोण म्हणून सांगता? ए. खरी दाखवाल, बी. तोटामाली, सी. सर्गींचो उंडो, डी. जिविताची झर. सारकी जाप ऑप्शन ए. खरी दाखवाल. जुआंवचो वांजेल
15वो अध्याय पयली वळ. हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटामाली. 9वें सवाल. श्रेश्ठ याजकाचो साकोरो मालकाचो उजवो कान कोणें कापलो? ए. मातेवान, बी. आंद्रेन, सी. जुदासान, डी. सिमोन पेद्रून. सारकी जाप ऑप्शन डी. सिमोन पेद्रून. जुआंवचो वांजेल 18वो अध्याय 10वी वळ. सिमोन पेद्रून आपणा लागीं आसलेली तालवार भायर काडली आनी श्रेश्ठ याजकाच्या साकराचेर मारली आनी ताचो उजवो कान कापलो. 10वें सवाल. दुडू दिवन पवित्रात्म्याची पदवी घेवंक कोणें प्रयत्न केले? ए. अन्नास, बी. मंत्रवादी सिमोन, सी. बार्नाबास, डी. कार्नेल. सारकी जाप ऑप्शन बी. मंत्रवादी सिमोन. धर्मदूताचीं कृत्यां पुस्तक 8वो अध्याय 18वी आनी 19वी वळ. धर्मदूतांनी तांचेर हात दवरतस तांकां पवित्रात्मो मेळ्ळो तें पळोवन सिमोन पेद्रूक आनी जुआंवक दुडू हाडून आयलो. ताणें म्हळें, म्हाकाय तुमी ही पदवी दिया. 11वें सवाल. कोणाच्या घरा जेजू पातक्यां सांगाता जेवणाक बसुल्लो? ए. पेद्रू, बी. जाक्केव, सी. लेवी, डी. जुआंव. सारकी जाप ऑप्शन सी. लेवी. लुकाचो वांजेल 5वो अध्याय 29 आनी 30वी वळ. उपरांत लेवीन आपल्या घरा जेजूक वडयेक जेवण केलें. हें पळोवन फरिसेवांनी आनी ताच्या पंगडाच्या शास्त्र्यांनी जेजूच्या शिसांक गुणगुणोवन म्हळें, सुंका घरां आनी पातक्यां सांगाता तुमी खातात आनी पियेतात कित्याक? 12वें सवाल. जेजूक पळोवच्या खातीर जाक्केव खंयच्या रुखार सोडलो? ए. रुमडीच्या रुखार, बी. आंजुराच्या रुखार, सी. देवदार रुखार, डी. आंब्याच्या रुखार. सारकी जाप ऑप्शन ए. रुमडीच्या रुखार. लोका प्रमाणे स्वार्था 19वे अध्याय 4थी वळ. देखून ताका पळोवच्या खातीर तो जम्या मुखार धांवन वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो. व्हिडिओ अखेर पर्यंत पळयल्या खातीर तुमकां धन्यवाद. व्हिडिओ पसंत जाल्यार लाईक करा, सबस्क्राईब करा आनी शेअर करा. परत मेळया मुखल्या व्हिडिओंत. देव बरें करूं.